अरे बाबा ह्या दिसांनी तो कालांगूट सर्कलाचो खूब विशय चलता. वॉट इज युअर सेइंग? लॉट ऑफ पीपल कालांगूटकार कंडेम मी कित्याक कालांगूट आमचो गांव आमची माय गोंय. आतां कितें आहा मायचें नांव हेकाय दिता पळय ते प्रोजेक्ट घालता तेन्ना तसो एक कालांगूट सर्कल बीच सर्कल म्हणून आहलो. तेणीन कोण बिल्डरा काडलो डेवलप केलो बिल्डराच्या पयशांनी आनी त्या बिल्डराचें नांव घालें राय चांदानी वो राय मनशांनी कितें म्हणून. आतां कितें आहा आमी माय म्हणून मानता आमचो गांव मायच्या नांवान कितें केलां. तूं कोण दुसरो तुजे कडेन सांगवाती घेता एक तुज्या मायेक कापड दिलें साडी दिलें म्हणून मायेचें नांव काडून तेजे बायलेचें घालता तूं बिल्डराचे बायलेचें. आनी अजाप कितें दोगूय जाण एकठांय हें केलां म्हणून आनी मागीर कितें सांगता की ना आमी 10 दिसांक अरे मायेचें नांव तुज्यान एका दिसाक पासून काडी येता 10 दीस सोडूच हें आमचें कालांगूट पळय नांव आसलें तें काडी येता तुज्यान बिल्डराचें नांव घाली येता. आनी डेवलप बाय कितें नांव घाल बिल्डराचें आनी कितें केलां म्हणून. सो इट इज रॉंग. सगळे कालांगूटच्या लोकांनी निशेध केला तो. यू कॅनॉट चेंज दॅट नेम. गांवचें न्हू गांवचें तें हें कशें प्रायड ऑफ द विलेज आनी यू कॅनॉट चेंज द नेम फॉर एनीथींग. तुका पयशे दिले म्हणून तेजें नांव घालता फाल्यां कालांगूटचें नांव हें करतले तुमी. हो बिल्डर कितें आहा आपणाचे कसले म्हण इलिगलिटी आहा म्हणून तें केलां आसतलें न्हू. कालांगूटच्या मुखान करूंक ना तेणेन. तो शेतान कितें म्हणी बांदता आनी कितें म्हण इलिगलिटी सांपडला आसतलो आनी तेणेन तेजे कडले पयशे घेतल्या आनी तूं त्या बिल्डरा कडले पयशे घेता आनी हेचें नांवूच चेंज कोत्ताय. एवरीबडी हॅज कंडेम्ड इट. ऑल ऑपोजिशन पार्टीज हॅव कंडेम्ड इट. सरप्रायझींग काँग्रेस इज अ पार्टी विच इज नॉट कंडेम्ड इट. आतां कितें आहा काँग्रेसीन कित्याक कंडेम करूंक ना. लोक सगळे म्हणटा पळय काँग्रेसीच्या ब्लॉकान कंडेम करूंक ना महिलांक कंडेम करूंक ना युथान कंडेम करूंक कोणेनूच कंडेम करूंक ना कालांगूट ब्लॉकान काँग्रेसाच्या. पूण आदीं कितें जातालें लोक म्हणटालो काँग्रेसीची मिटिंगे BJPच्या ऑफिसान जाता म्हणून आतां BJPच्या हॉलान जाता. सो वॉट इज दीस? इज इट अ कोलॅबोरेशन बिटवीन काँग्रेस आनी BJP इन कालांगूट ऑर इज इट वॉट राहुल गांधीजी वॉज सेईंग आमचे स्लीपर सेल्स पळय आहा पळय ते दीज आर द स्लीपर सेल्स ओके. आतां जिल्ला पंचायत इलेक्शन आहा तुमी जर असले हेचेर इश्यू काडिना कालांगूट जाल्यार केन्ना हेचेर काडटले. हो लोक फाटीं सुदेश सांगतालो की कालांगूटचो ब्लॉक आहा पळय तो इज वर्किंग अंडर द BJP. इज इट रायट? इज दीस वॉट यू आर ट्रायंग टू प्रूव टू द पीपल? सो सरप्रायझींग आयज पासून जाप काडूंक ना तेणेन. येदो व्हडलो इश्यू जाला सगळे फाटे आम आदमी येयले RG येयले सगळ्यांनी निशेध केलो पूण काँग्रेस करिना अजून पासून. सो इट इज शोईंग दॅट काँग्रेस आनी BJP आर वर्किंग टुगेदर इन कालांगूट काय म्हणून अशें मदन जातालो तेचेर. What will be Agnial's role for ZP polls now? Nobody's approached me. I am not in any party. Yeah. Nobody's approached me. I don't know what is happening. So when the time comes, if somebody approaches me, then I will decide. I am not with the BJP anyway. And even if Congress, like last time, BJPच्या मनशांक हाडून दिली, then I will not be there. This is simple. I will not have somebody from the BJP get elected and then jump into BJP. The way Michaelaचे as an MLA तुका नेटवर्क आनी तें आसा, can Congress win this ZP seat? ZP कशी कितें जाता कोण MLA आहा तेजो एडवांटेज जाता पूण इट इज गेले फावटी आमकां लोकसभाक लीड मेळ्ळें. सो इट शूड बी वेरी इजी टू गेट अ लीड दिस टायम ऑल्सो फॉर ZP. अनलेस एज लॉंग एज दीस पीपल आर वर्किंग प्रॉपरली. इफ दे आर वर्किंग विथ द BJP जाल्यार देन आय डोंट नो दे मीन सपोर्टायज जातले ती. आदी कितें आहा तें सकल आशिल्लें बसून न्हू हे दोगूय जाण एकठांय जाले म्हणून. आदी कितें जातालें जोसेफ कितें वायट करीत मायकल येतालो आनी मोडटालो थिंगा. मायकल तर कितें करता जोसेफ येतालो आनी हें करतालो. आतां हे दोगूय जाण एकठांय जाले दोगूय जाण कितें आहा पळय ते दे आर डुईंग एगेन्स्ट द विलेज. दॅट इज व्हेरी डेंजरस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.